तिच्या भावान भयणू इंग्लंडाची क्वीन विक्टोरिया तिच्या जिवितांत एक अशीच घडली. तिचो एक नातू ताका जायते पयशांची आस आसली आनी तो पयशे सारको इबाड करतालो, पयशे मोडून इबाड करतालो. आनी जेन्ना त्या नातवाचो बर्थडे लागीं पावता तेन्ना हो नातू तिच्या ह्या शेमाईक क्वीन विक्टोरियाक एक चीट बरयता सांगूंक की आपणाक गिफ्ट दिवचे स्वातीर फकत पयशेच दिल्यार अदीक बरें जातलें म्हणून. पूण तेजी शेमाय ती ताका आनीक एक चीट बरोवन धाडटा की ती सांगता की तेन्ना चिटीन सांगता की आपूण तुका पयशे दिवचे ना, पूण जाता जाल्यार तूं पयशे इबाडचे सुवातेर कश्ट करून पयशे जोडूंक तूं प्रयत्न कर. आनी ह्या चिटीक हो नातू असो जबाब धाडटा आनीक एक चीट बरोवन की थँक्यू ग्रॅन्डमा, हांवें तुजी ही चीट तुवें बरयल्या ती 5 पावंडांक विकून सोडल्या. म्हज्या भावान भयणो, ह्या तरणाट्याक एक एडवायसाची चीट दिल्ली आपल्या शेमायन, पूण आपलें जिवीत बदलचे सोदेर ताणें ती चीट देखून विकून काडली आनी आपल्या जिवीत आनीक बदलचे सुवातेर पातकांत ताणें घुसयलें. आयज जेजू आमकां ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत हेंच सांगता. तो आयज निराश जाता ह्या 3 नगरांचेर, कोराझीन, बेतसायदा आनी कफरनाहूम. कित्याक हे 3 गांव जे आसले म्हज्या भावान भयणो, हे देव बिरांतेचे जुदेव आसले आनी ते शास्त्र पाळटाले आनी मोइजेसान दिल्लो कायदो ते बरे तरेन पाळटाले. आनी जेजून ह्या 3 गांवांनी जायतीं आपले विजमितां केल्लीं, जायतीं आपली शिकवण दिल्ली आनी हें दिवनूय हे लोक आपले कायदे पाळूंक जाय पडटाले, पूण ते पातकाच्याच वाटेन चलताले. आपले जिवीत बदलचे सुवातेर, आपल्या जिवितांत प्राचीत करचे सुवातेर ते पातकाचे वाटेन चलताले. ते ट्रेडिशनल जीव ते, पूण तरी आसतना ते जेजूची उतरां आयकनात आनी पातकाचेच वाटेक ते दवरतात. आमी आमच्या जिविताची नदर मारुया म्हज्या भावान भयणो. आमी क्रिस्तांव, आमी ट्रेडिशनल क्रिस्तांव, आमी आमचो भावार्थ आमकां आमचे फामिली कडल्यान मेळिल्लो आसा आनी आमकां जायतीं देवासां आसा, आमी जायतीं मागणें करतात, आमी आमची जायती चाली आसात, रिती आसात, पाळटात. पूण आमी नदर मारून पळोवया, जायते फावटी आमकां जें आमी मेळटा न्हू, आमकां देव दिता, आमकां जेजू दिता, आमच्या मागण्यांनी, आमच्या रितीरांनी, आमकां केन्ना केन्ना मिलाग्री जाता ते दिसती पडटा. तरी आसतना आमकां हें देव दिवनूय आमचें जिवीत बदलूंक वावुरल्यांत काय, आमी आमचें जिवीत पवित्र करूंक वावुरल्यांत काय. आयचो शुभ वर्तमान आमकां फकत हीच एक हो सादो संदेश दिता आनी तो म्हणल्यार जिवीत बदलूंक, आमच्या जिविताचें प्राचीत करूंक आनी जेजू आमच्या सोम्याचेरूच आमी आमचो विस्वास दवरूंक आयज तो आमकां आपयता. आमच्या जिवितांत आमच्या भोंवता वरी आमचें आख्खेंच बदलणी जावंक गरजेची. पूण जायते फावटी मोगाच्या भावान भयणो, जाता वो जायना तें आमी नियाळ करूंक जाय आनी पळोवंक जाय हांव पवित्र भाशेन चलता, पवित्र मनीस कसो चलता वो ना तें आमी पळोवंक गरजेचें. आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमचो स्वामी आमकां एक चीट बरयता आमचें जिवीत बदलूंक. आमी ती आपणायतलीं काय वो आनी आमचें जिवीत बदलतलीं काय, वो आमी ती विकून जेजूक पयसावून पातकांत आमचें जिवीत सारतलीं काय, हाचेर आमी बारीकसाणेन नदर मारुया आनी आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया.